गोयच्या खण कामगारांक निमाणे कडेन मेळ्ळी तात्पुरती थाकाय। कायदेशीर खण मालाची येरादारी आनी निर्यातीक सर्वोच्च न्यायालयान दिली मान्यताय। CAA, NRC आनी NPR आड चर्चीन काढली आनीक एक रॅली। फातोर्डा काढलेले रॅलीत हजारांनी लोक जाले वांटेकार। 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकारांक मेळचो ना कॅसिनोत प्रवेश। फुडल्या कांय दिसां भितर काडटले अधिसुचोवणी। वेवसायीक टॅक्स आयुक्ताची जातली गेमिंग आयुक्त पदाचेर निवड। रातीकडेन चलपी संगीत पाट्या आड मोरजेचे लोक आनी विद्यार्थी देवले रस्त्यार। विद्यार्थी नापास जाल्यार मुख्यमंत्री आनी थळावो आमदार आसतलो जबाबदार। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या खण कामगारांक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या। खण मालाची येरादारी आनी निर्यात रोखडीच सुरू जातली, पूण ती 1 जूना मेरेनूच मर्यादीत आसतली। खण आनी जेटींचेर पडून आसलेल्या कायदेशीर खण मालाचे येरादारेक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या। चौगुले कंपनीन हे विशींची याचिका दाखल केल्ली। सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा सकाळी ही याचिका निकालात काढली। उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं माहिती दिली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाक लागून खण उद्देगाचेर निबून आशिल्ल्या हजारांनी लोकांक ताचो फायदो जातलो। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगीन चौगुलेची जाल्यार प्रशांत भूषणान गोवा फाउंडेशनाची बाजू मांडली। आयज मायनिंगाची जी केस आशिल्ली ताजो पयले फावटी बरो निर्णय म्हणजे 2012 उपरांत फर्स्ट टायम पॉझिटिव्ह निर्णय सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमकां मायनिंगेच्या बाजून लागला। हांव त्या निर्णयाचें स्वागत करता सगळ्या गोंयकारांच्या नुसार। आमी म्हणटा की जो रॉयल्टी पेड ट्रान्सपोर्टेशन ओर हो जो वेगवेगळ्या प्लॉटाचेर आशिल्लो, जेटीचेर आशिल्लो, हो सगळो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक अलाव केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान। ज्या लीज ओनराचो, ज्या मायन ओनराचो जो ओर आशिल्लो तो ओर जो आसा हो फुडल्या विदीन 6 मंथ्स म्हणजे टील 1 जून पर्यंत आमकां जे परमिशन्स म्हणजे परमीट घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी जेका बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज लागतल्यो त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्या उपरांत म्हणजे हो ओर जो आसा पळय न्ही हो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हो अलाव करतले। सो दॅट स्टेट गव्हर्मेंट वील ऑल्सो कॉपरेट विथ ऑल द मायन ओनर इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, म्हणजे लोकांच्या इंट्रस्टान, ट्रकवाल्याच्या इंट्रस्टान, मायन ओनरवाल्याच्या इंट्रस्टान आमी तांकां जी परमिशन्स बीन जाय ही बेगीन दिवन फुडले 6 म्हयने म्हणजे फुडलो फूल मायनिंग सिजन जे आतां पासून टील जून 1 पर्यंत हे वेवस्थीत रित्या मायनिंग चलूंक शकता। एट प्रेझेंट मार्केट पोजिशनूय बरें आसा, एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा। सो दॅट मोस्ट ऑफ द मायन ओनर दे विल एक्सपोर्ट द ओर आनी ह्या निमित्तान सगळ्या जाणांक म्हणजे जेका आमी इकॉनॉमी मूव जावपा जाय जे म्हणटा पळय न्ही, वीच वील इकॉनॉमी मूव जावंक शकतली, बऱ्याच जाणांक काम मेळपाक शकतलें। आज सबंद मायनिंग बेल्टाचे जे डिपेंडंट जे आसा तांचे खातीर एक खुशेची गोष्ट आसा। पूण म्हाका दिसता हो एटलिस्ट 1.5 ते 2 वर्स हे सगळ्यो काही गोष्टी कामूय मेळपाची आज शक्य जाला। आतां डिपेंड्स अपॉन द मशिनरी कितली स्ट्रॉंग आसा ताजेरूच थोडोसो अवलंबून आसतलें आनी खुबसो प्रयत्न सगळ्या सायडीच्यान जाल्लो आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट जो आसा तो खूब आनंद गोष्टी सारको आसा आनी म्हाका दिसता चड सुद्दां जर ना जाल्यार थोडोसो रिलीफ आज गोंयकारां खातीर मेळिल्लो आसा आनी त्या बद्दल हांव हेजे निर्णयाचें स्वागत करतां। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत आता तरी खण कंपन्यांनी तांच्या कर्मचाऱ्यांक पगार फारीक करचो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। पळयात। ह्याच्या बरोबर आमी आनी एक स्टेट गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की जेंच्यांनी थोड्याशा लोकांक खाली केल्ले, थोड्या लोकांक अर्दो पगार दिताले तांकां पूर्ण वेळ परत एकदां घेवचे, फूल पेमेंट दिवचो म्हणटा तसो आनी तांच्यांनी सुरळीत रित्या मायनिंग परत एकदां चलोवचें। आत्तां तरी रॉयल्टी पेड ओवर म्हाजे कडेन मेळ्ळा त्या प्रमाणे रिकॉर्ड इट इज 9 lakhs and above आसा, 9 million tons and above आसा, हय 9 million tons above आसा। तितूर अजूनय म्हणजे पूर्ण ऑर्डर अजून हातान मेळोंक ना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची, बट तितूर तेंच्यांनी आनिकूय ओर्स आसा विच इज रॉयल्टी हॅड नॉट पेड, तेन्ना ताका पेमेंट करूंक मेळोंक ना। इफ त्या ऑर्डरीन जर तें आसत जाल्यार इट वील अजूनय हेज्या पेक्षा चड ओर जो आसा हो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक शकतले। सर्वोच्च न्यायालयात पडून आशिल्ल्या आनीक कांय केशींचेर बरो निकाल येतलो अशी आस्तय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली। फुडली बाकीच्यो ज्यो 2-3 केसीस आसा 22 तारखेपर्यंत तेजे निर्णय जे आसा हे जातले। डिटेल ऑर्डर मेळूना की विदावट रॉयल्टी पेड करिनासतरी तेंचो पयलींचो काडलेलो ओर आसा
कदाचित म्हणजे जर त्या ऑर्डरीन परमीट केला आसत जाल्यार तोय करूंक मेळोंक शकता, बट हो डायरेक्टली इट इज परमिटेड ना. आतां हाजे डायरेक्ट रॉयल्टी पेड केल्ली आसा, हाजे पयशे जे आहा डायरेक्ट मेळचे ना. बट एनी हांव काम सुरू जावप हें आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा. इन ए स्मॉल एमावंट जो आसा पळय न्ही वो ट्रेजरीन येतलो परमीट आनी बाकीच्या हातूंतल्यान ते करतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगांवां काडलेले रॅली उपरांत चर्चीन बिरेस्तारा फातोर्डा व्हडली रॅली काडून सीएए, एनआरसी आनी एनपीआराक विरोध केलो. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचेर पुराय देशभर बोवाळ चालू आसा. गोंयांतूय वेगवेगळे कडेन ह्या कायद्याक विरोध जायत आसा. You remember today we are sitting, we are standing, we are listening to each other because one man, important man of this country, Gandhiji, was killed, was shot by Nathuram Godse on 30th of January 1948. With the CAA, another assassination is being done, but this time on the Constitution of India. The Constitution of India, the book on given to Bota Canada. The Constitution of India says that we are a secular republic. बहुत सारे इल्जाम हम पर लगा रहे हैं मुसलमानों पर. ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है भाइयों, ये लड़ाई हिंदुस्तान की है. ये लड़ाई संविधान को बचाने की है और ये मुसलमान संविधान को बचाने के लिए आगे निकला है. हिंदुस्तानियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे निकला है. खरे पळोवपाक गेले जायत तर ह्या देशांत आजच्या घडीक कोणूच एकटो सिटीजन ना PM मोदी ना अमित शाह किंवा राष्ट्रपती सुद्धा सिटीजन ना. सिंपल रिझन इज दॅट तुम्ही CAA अजून इम्प्लिमेंटच करूंक ना. त्याच्यामुळे आम्ही आता काय एक शब्द वापरता, आम्ही प्रोबेशनल सिटीजन आसा, प्रोबेशनल पिरियडचे सिटीजन आसा, दुसऱ्या आनी कांयच ना. आणि पार्लमेंटान बसून 303 लोक आणि 317 लोक 3 अधिक अशें करून सगळे प्रोबेशनचे आसात आनी सगळे निर्णय. सीए वेल्यान सुभाष फळदेसायान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचेर टिका केल्ली. सुभाषाचे हे टिकेक विजयान बिरेस्तारा जाप दिली. पळयात. सांग्यार चड कंपिटिशन जाल्लें. थंय बाबू कवळेकार आपले बायलेक घेवन रेडी आहा, प्रसाद गांवकार तांकां सपोर्ट करता, सुभाष फळदेसाय आहा आनी नवे लोक आहात. सो ह्या हातूंत कंपिटिशन चड जातकर आपल्यान स्टेटमेंट जर मातसो बरो केलो जाल्यार नवो प्रेजिडेंट आपल्याक कितें तरी पळयतलो. हे आदाराचेर हे एंटरटेनरान ताका एंटरटेनमेंट सोसायटी दिल्या. ते इफीक जें कितें फ्रॉडां केल्या पळय ताचेर ताणें पयलीं उत्तर दिवचें. हांव जर सदांच सांग्यार आयलो जाल्यार तूं पडटलो म्हणून. हे नासतना तो पडिल्लो आहा. सो जर ताका जाय जाल्यार परते येवन करुयात आमच्या. आय डोंट वॉन्ट टू रिप्लाय टू ऑल दीस फेलोज. आज ते उलयतात कितें की आमी CAAचेर उलोवंक जायना. हे म्हजे बापूय, हांव खंय उलोवप आनी खंय वचप ते सांगपी हे म्हाका कोण. म्हाका सांगतले म्हजे लोक, म्हाका हे सांगूंक शकना आनी हांचे खातीर हांव निवडून येवंक ना. बिरेस्तारा SS धेंपे महाविद्यालयाच्या कांय भुरग्यांनी भाजपाच्या युवा फाट्याचो फुडारी हेमल प्रभू शिरोडकराच्या नेतृत्वाखाला सीएक तेंको दिलो. खुबश्या कॉलेजींनी एक वायट अशें हें म्हटल्यार अपोज करपा खातीर एक मेसेज पावयली वयता की तुमी एक रॅलीक जॉयन जावं तुमी एक अपोज करा ह्या बिलाक, सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हेका तुमी अपोज करा म्हणून आयज आमी सांगता की सगळ्या कॉलेजीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यां कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी खंयच अशें कोणाकूच अशें कोण अपोज करपाक अशें तुमचे तकलेन जे कोण अशें वायट नॉलेज जे कोण भरता तांकां तुमी बळी पडचे न्ही आनी तुमी ह्या बिलाक सपोर्ट करचे. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कॅसिनोत वचून आपले नशीब पळोवपाक गोंयकारां कडेन आतां फकत 2च दीस उरल्यात. 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकारांक कॅसिनोत वचपाक मेळचें ना. सरकारान गोंयकारांक कॅसिनोत बंदी घातल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली.
गेमिंग आयुक्ताची रोकडीच नियुक्ती करतले, उपरांत तो नेम तयार करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंयकारांनी कॅसिनोत काम करूं येता, पूण ह्यान फुडें तांकां कॅसिनोत गॅमलिंग करपाक मेळचें ना. 1 फेब्रुवारी पासून की गोंयकारा खातीर म्हणजे जो गोंयकार खेळोंक वयता तो काम करपाक न्ही, खेळोंक वयता त्या गोंयकारान 1 फेब्रुवारीच्यान वयचें न्हू. ताका 1 फेब्रुवारीच्यान बॅन जातलें. नोटिफिकेशन फाल्यां किंवा परवा भितर येतलें. इट इन प्रोसेस. ओके, बंद जातलें. आमी आमचो GST कमिशन जो आसा पळय न्ही, वी अपॉयंटेड एज अ गेमिंग कमिशन. ओके, आतां मागीर कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर जो आहा आमचो कमिशनर, कमर्शियल टॅक्स कमिशनर वो गेमिंग कमिशनर आसतलो. आनी आत्तां तरी आमी पूर्णता बॅन केला. ताच्या खातीर रुल्स रेग्युलेशन्स हे सगळें करपाचें काम हे कमिशनरा कडेन दिलां. ताच्या उपरांत ही वील डेजिग्नेट द ऑफिसर. बट आत्तां आमी म्हटलां की ताका डायरेक्ट रेस्ट्रिक्ट कर, तो कितें ताका फायन घालप, कितले फावटी गेल्यार ताका कितें ताका हें आसतलें ते सगळे रुल्स जे आसा पळय न्ही, वो ते कमिशनर जो आसा ही वील डिसायड एंड ही वील पूट फॉर द गव्हर्नमेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महात्मा गांधीच्या मरणाचो म्हटल्यार हुतात्मा दीस बिरेस्तारा गोंयभर पाळ्ळो. वेगवेगळ्या वाठारांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींनी महात्मा गांधींक आर्गां ओंपली. ह्या निमतान पणजेच्या आझाद मैदानाचेरूय खाशेली कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल सत्यपाल मलिकान हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां घालून पुष्पांजली ओंपली. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गीत गायलें. पुलिशेन मानवंदना दिली. पणजेच्या काँग्रेस हावजात आयोजित केल्ले कार्यावळीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी महात्मा गांधीच्या फोटवाक फुलां घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हजर आसलेलो. जर नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह आशिल्ले त्या मानसिकतेचे, थंय जर ब्रिटिशां टायमार तशे लिडर आशिल्ले जाल्यार महात्मा गांधीक आनी आमकां देशाक स्वातंत्र्य मेळपा आनी कितलीं वर्सां वयता आशिल्लीं आनी कितले लोकांचो खून जाता आशिल्लो, कितले लोकांची हत्या जाता आशिल्ली. ग्रामीण भागात स्वराज्याची खरी बुन्याद घालपाचें काम ताच्या हातांतल्यान जालें त्या वेळार. ताची कॅम्पेनच तशी आसताली. फक्त स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणून जाणा, स्वतंत्र मेळ्ळें स्वतंत्र्याचें स्वराज्य सुराज्य करपाक जाय. तो रामराज्य म्हणटालो. रामराज्याची ताची कल्पना आशिल्ली की ग्रामीण भागात पंचायत आहा जाल्यार थंयच्यान ह्या राज्याची सुरवात जावपाक जाय. पंचायतीक तांकां पावर्स मेळपाक जाय. पंचायतीची डिसिजनां पंचायतीन घेवपाक जाय. लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी. आनी ताजेच विचार मुखार व्हरता आसतना स्वर्गीय आमचे प्रधानमंत्री राजीव गांधीन 73rd 74th अमेंडमेंट हाडलो. हांव त्या कॉन्फरन्साक 2 दीस प्रेजेंट आशिल्लो बेंगलोराक. आमी बेंगलोराक सावथ झोनाक गेल्ले. थंय वेगळे वेगळे मेयर्सांनी उदाहरणां दिलीं आमची परिस्थिती कशी जाताली. आनी म्हणून तातूंतल्यान 73rd 74th अमेंडमेंट जालो. तातूंत पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक पावर दिवपाच्यो एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करून गेलो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जे अहिंसेचे आणि शांततेचे काम केले, तिथून जागतिक नेते डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग, त्याच्यानंतर ओबामा बराक आयचे, पयलींचे जॉन एफ केनेडी, नेल्सन मंडेला, ह्या जगातल्या व्हडल्या लोकांनी सांगले की गांधी जे शांती, सत्य आणि अहिंसा ही तत्वां सांगल्या, तितूनच आमचं जग खऱ्या अर्थान शांततेत फुडें वता. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी अनिकेत नार्वेकार. राती कडेन जावपी संगीत पार्ट्यांक लागून मोरजेचे लोक तशेंच विद्यार्थी सामकेच बेजारल्यात. संगीत पार्ट्यांक लागून बेजारिल्ले मोरजेचे लोक आनी विद्यार्थी निमणे कडेन रस्त्यार देवले. राती उसरा मेरेन चलपी ह्यो पार्ट्यो बंद केल्यो ना जाल्यार विद्यार्थ्यांक घेवन
मुख्यमंत्री आणि थळाव्या आमदाराच्या घरामुखार बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात. 10वी आणि 12वीचे बोर्डाचे परीक्षेक 2च महिने उरल्यात. विद्यार्थ्यांचेर अभ्यासाचो बरोच ताण आसा. तातूंत भर म्हणून राती उसरा मेरेन चलपी संगीत पार्ट्यांक लागून अभ्यास करपाकूच मेळना अशें विद्यार्थी म्हणटात. विद्यार्थी परीक्षेत नापास जाल्यार ताची पुराय जबाबदारी मुख्यमंत्री आनी थळाव्या आमदाराची आसतली अशें लोकांचें म्हणणें. आणि भुरग्यांचे मेन कितें स्टडी जायनांचे आतां सांगता भुरगे पळय आवाजान आमचे लक्षान येना केल्ले स्टडी हे येता फाल्यां जर भुरगे फेल जाले सीएमाच्या दारार आमी वयतले भुरग्यांक घेवन आनी दारार बसतले नाल्यार लोकल एमएलएचे हेका जबाबदार आमचो सीएम आनी एक कलेक्टर आनी कलेक्टर कितें एक्शन घेना हेचेर कलेक्टर पावर आहा कितें जायसर तेंचे परमिशन आसता कितले एरिया ते कलेक्टराक खबर आसता कितें पार्टे बाबा खंयच्या एरियेन तुका दिवंक जाय कितें आसता ते हे एरियेक कितें सगळीं घरां आहा तूं पार्टे वाजून दिवपाचें न्हू ते जबरदस्ती तुमचे जबरदस्ती बीजेपी जाल्यार कितें जालें लोकलांक मारता तुमी. आम्ही आमदाराकय विनंती करतो की विद्यार्थ्यांची परीक्षांचे दीस लागीं आयल्यात तुम्ही जो प्रयत्न करतात इलिगल पार्टी बंद करपाचो तो आणखी प्रखरपणान करचो आणखी कणखर रितीन करचो आणि जाणीव जावची की हय कायदो आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आसा. एवढ्या लोकांचो भुरग्यांचो साथ असताना हांव कॉन्फिडन्सली सांगता की आम्ही कायदेशीर कारवाई करतलेच आणि हांगासर आम्ही खंयच्याच शासकीय यंत्रणेक किंवा सरकारी यंत्रणेचो आमकां कांयच फायदो जायना ते कितेंच आमचे आयकून घेयना. प्रत्येक जण हेचे नाव सांगता तेचे नाव सांगता ते आमकां पडलेले ना. आमी आमच्या गांवच्या भुरग्यांच्या भविश्या खातीर लढतले आणि शेवटपर्यंत लढतले हे हांव आश्वासन दिता. त्यांचे जे पळय स्टार्ट जाता न्हू सकाळी 7 पासून तेंचे चालू आसता रातभर जागी जाली जेवण पडना भुरगीं हाती मागीर जागी जाली की ती न्हिदाना भुरग्यांक अभ्यास करूंक मेळना इस्कॉलांच्या ती म्हणटा प्रत्येक आमी अभ्यास करूंक बसली आतां थोड्या भुरग्यांक कितें सकाळी उठून अभ्यास करपाचो आसता 2, 3, 4, 5 थोडी उठटा तेन्ना तेंचे म्युजीक सारकें मागीर ते कानार पडटा आनी भुरगीं म्हणटा अभ्यास जायना आमचे कडेन. तांकां एक टायमींग दिवपाचो तेंकां अमको एक सांजची 7 ते 10 किंवा 10 ते 11 कितें तरी दिवपाचो आनी ते लिमिटान तेंकां वाजोवंक लावपाचें. मोरजेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. कुठ्ठाळकारांक पोर्तुगीज म्हणपाच्या वक्तव्याचेर दक्षिण पश्चिम रेल्वेचो सरवेवस्थापक अजय कुमार सिंगान निमाणे कडेन माफी मागल्या. अजय कुमार सिंगान आमदार एलिना साल्डाना सयत सगळ्या कुट्टाळकारांक पोर्चुगीज म्हटलेले. उपरांत हाचे वेल्यान व्हडलो बोवाळ जाल्लो. वास्को ते हुबळी मेरेन जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचेर बसका चालू आसलेली. ह्या बसकेत तांणी कुट्टाळकारांचो पोर्तुगीज म्हूण उल्लेख केल्लो. ज्या रेल्वे ऑफिसरान आमचे म्हणजे मॅडम आनी हेंचो इन्सल्ट केलो तांणी खरें म्हणल्यार ऑलरेडी म्हाज्या समोर आनी बाकी तेच्या समोर माफी मागली लोकांच्या उजेरूय माफी मागली पण मॅडमीचें म्हणणें आसलें की कंचन सांगता हांवें ताका परत आपयलां हांव पळयतां लोकांच्या उजेरूय तांणी माफी मागली की जे कृत्य तांणी केलां त्या बद्दल त्यांनी माफी मागप हे योग्य आशिल्लें. He has apologized, okay, and our honorable chief minister was also present at this meeting, and the honorable chief minister has suggested that it is better that a person who cannot control his emotions and does not have good manners should not be allowed in this state again. So he'll be probably looking after some other state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. सरकारी खाती महामंडळ स्वायत्त संस्थांत जावपी SC ST कर्मचारी भरती आनी प्रमोशन ह्या विशयाचेर गोंय SC ST आयोगान एका दिसाच्या चर्चा सत्राचें आयोजन केलां. नवी आणि नूतनीकरणायोग्य ऊर्जा मंत्रालयाचो उपसचिव तशेंच भारताचो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी संदीप मुखर्जी ह्या वेळार मार्गदर्शन करतलो. हे चर्चासत्र फेब्रुवारीचे 2 तारखेर सकाळी 9:30 ते सांजे 4:30 मेरेन आसतले. मडगांवच्या रवींद्र भवनात हे चर्चासत्र जातले. तशेंच उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आनी आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे ह्या वेळार हजर आसतलो. ह्या सेमिनाराक मार्गदर्शन करपा खातीर दिल्लीच्यान श्री संदीप मुखर्जी जे जावन आसात डेप्युटी सेक्रेटरी टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी हे ह्या विशय आमचो जो आसा रिक्रुटमेंट एंड प्रमोशन हे संबंधी जे विशय आसात इन गव्हर्मेंट किंवा एडेड इन्स्टिट्यूशन हे हांचे मुख्य अशें मार्गदर्शन आसतलें. Constitutional safeguard of tribal people and scheduled caste people
हेजे संबंधी मार्गदर्शन करतले श्री R.C. वर्मा, जे एक रिटायर भारत देशाचे एक टॉप ऑफिसर आसात. भारतीय राजघटनेन दिल्ले वेगवेगळे अधिकार, पंचायती राज, नॅशनल कमिशन, ट्रायबल कमिशन ह्या संबंधी वर्माजी हे उपस्थितांक मार्गदर्शन करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. शेतांच्या सुरक्षेचो प्रश्न घेऊन करमळीच्या शेतकऱ्यांनी शुक्रारा उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्याचे कचेरेत धडक दिली. खाऱ्या उदकाक लागून तांची शेतां पेड्ड्यार जातात. तांणी वेगळ्या वेगळ्या खात्यांकडेन कागाळी केल्ल्यो, पण कोणेच काना मनार घेतले ना. हे विशीं तांणी जिल्हाधिकाऱ्याक निवेदनूय भेटयले. खाजनाचे खारे उदक शेतात भितर सरतात. ह्या खाऱ्या उदकाक लागून तांकां शेतां करपाक मेळना. कुमनी नदीन खाजन शेत जमीन लिजार दिल्या. एक तर लुकसाण भरपाय दियात, नाजाल्यार खारें उदक शेतात येवपा पासून आडयात, अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. दाळोटेन एसोसिएशन आसा तितून खारें उदक घेतलेलें आहा मानशेकारान, जो पावणे हाडल्या त्या मानशेकारान. इवन आमी हेका मॅनेजींग कमिटीक इन्फॉर्म केले, तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना, मामलेदारांनी कांय एक्शन घेवना. म्हणून आमी कलेक्टराक अपील करपाक गेले, कितें तरी एक्शन घेवची. तुमी जेन्ना मामलेदार एक्शन घेयना तेन्ना कलेक्टरान कितें तरी एक्शन घेवची. आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, शेतकाऱ्यांक शेतां रोया प्रॅक्टिकली कितें जाता तें कोणाक खबर ना. आतां आमी 15 दीस जाले कंप्लेन केल्या, तर कोण ते लक्षूय घालिना आनी उदकूय सुकयना. टोटल नुकसान कितलें जालां? नुकसान म्हणल्यार सगळीं शेतां आमची बुडल्या. आतां फुडें आमकां रोवपाक मेळना. धाडो टॅनंट असोसिएशन आणि तेंच्यांनी गेली 3 टर्म जाले कमिटीचे. 3 वर्सांची एक कमिटी आसता. तेन्ना 3 टर्माक हेंच्यांनी केन्नाच शेतां सुकी दवरली ना आनी शेतकऱ्यांक शेतां रोवंक दिली ना. गेल्या 4 म्हयन्यान सॉयल कन्जर्वेशनान तांकां ऑर्डर दिली मानस लाय म्हणून, आनी मानस लायले उपरांत शेतां सगळीं सुकी जाता. पण तितूंतल्यान आमकां आतां पर्यंत एट प्रेजेंट पर्यंत थंयसर कितेंच सुकें दिसना, सगळें उदक भरून घेतलेलें आहा. अशीं ही शेतां बुडयल्लीं आसा पळयात मातशी. ती 10 वर्सां जालीं अशीं ते बुडोवन ते नुस्तें पिकोवन खाता. सो आमकां ते अजून पर्यंत तिणी 10 वर्सां कांय कंपोजिशन कांय दिल्लें ना. हो पेपर कितें हो पेपर त्या दिसा आमी हे मारला, फोटो मारला, तो म्हणे प्रूफ कसो म्हणून आमी हे केल्लो आसा. आतां जे चड दीस जावंक ना, एक 8 दीस सुमार जातले आमी फोटो मारले. 24 तारीख. 24 तारीख. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. सध्या कोरोना व्हायरसाचो बोवाळ जगभर चलिल्लो आहा, पूण आमगेल्या गोंयांत भितर हो कोरोना व्हायरस काय कोंडोचो पळय आहा तो पयलींच्यान आहा, स्पेशली इन सम ऑफ आवर गव्हर्मेंट ऑफिसीस. तुम्ही खंयच्या वेळार जर वचून गव्हर्मेंट ऑफिसाक जर विचारले की बाबा आपल्याले काम जाला, दे रिप्लाय कोरोना. आणि हो कोरोना जो पळय आहा, इट इज हर्टिंग आवर गोंयकार आनी गोंयकारपण ओवर द इयर्स न्ही रे. रस्त्यात खंयचे कडेचे म्हणून हो गोंयचो कोरोना जो पळय आहा तो कोरोना पयलीं निवळावपाची गरज आहा. हो चायनाचो कोरोना आहा तो थोड्याच दिसांचो, बिकॉज इट इज मेड इन चायना.